आले बायचे बे घर बाय माम जेता आणि घरान वयता बाई यो माम जेवण घरान वच हे बेगीन बेगीन गुड आफ्टरनून गाइज वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग. सो आज व्लॉग खूप लेट स्टार्ट केला हांवें करता न्हू आज जाले 1 o'clock व्लॉग पळय कितल्यांक स्टार्ट केला आज कितें जालें ना हांव चाव सुद्दां लेट पिल्या सारकें 12. सो आयच्यान न्हू हांवें एक ते हायर केला म्हणजे मातशें हेल्प करपाक म्हाका कुकींग करपाक जेवण म्हणजे नुस्तें बीन करपाक म्हणजे बाय द वे सगळें जेवण रांदपाक. सो हांवें ताका आयज ब्लॉगान घेवन आसलें. सो आयज तेजो फर्स्ट डे आसलेलो. सो रानिमा म्हणून तेजें नांव. सो ताका हायर केलें. सो ते आतां म्हाका आयज ब्रेकफास्ट सुद्दां करूंक ना चाव घेतलेली कपान ती बी विचारलें. सो तेजो आयज फर्स्ट डे म्हणजे ताका हांव सगळें दाखयतालें कशें कितें जेवण करपाचें खंय खंय कितें आयडना आहा खंय कितें आहा तें सगळें ताका आयज डिटेल सगळें सांगलेलें. पळय ते सपोज कम्फर्टेबल आसा जाल्यार तुमकां मेळटा ताका. सो आयच्यानूच जॉयन जाला तें. सो तुमी पयला आसतलें ह्या दिसांनी म्हणजे व्लॉग. सो म्हणजे ट्रिपाचे पयलींचे व्लॉग म्हणटा फाटल्या दिसांनी कितें जातालें हांव जेवण करतालें मातशें कितें दाखयता तेंच हांव घरान फाटीं फुडें जाता तेंच उरतालें हांव तुमकां व्लॉगान. सो नॉर्मल घरानूच बारीक बारीक कितें शूट जाता तेंच पळोवपाक गावतालें. इवन म्हाका बायचें म्हणजे सारकें पळोवपाक गावनासलें. सो जेवण कर हें कर तें कर म्हणजे टायम गावनासलें सारकें. सो आतांच्यान हांव चिंत्तां की मातशें चॅनलाक ट्विस्ट दिवपाचें मातशें म्हणजे व्लॉग मातशें तुमकां डिफरंट पळोवपाक गावतालें. सो ट्राय करतालें तुमकां मातशें एंटरटेनमेंट करपाक. आनी हें म्हाजें एंटरटेनमेंट हो पळय हो यो बेगिना यो हाय करता तुमकां सगळ्यांक. सो आज तेणें कितें जेवण केलां तें तुमकां दाखयता. आनी जेवण सगळें रेडी जालां नाल्यार केन्ना लेट जातालो म्हाका. सो ते कितें 9 o'clock येता आनी 12 वयता. आज फर्स्ट डे म्हणून मातसो लेट जाला. एका 1:45 गेला ते नुस्तें बिस्तें करपाक मातसो टायम जालो क्लीन करपाक. सो दाखयता तुमकां मागीर बायकूय न्हाणोवपाक येवपाचें आसलें लेट जालो तिका आपयता न्हाणोवपाक भाभीक आतां यो बाबा यो 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 एका बरयता आनी आपयता बाबा यो ये बेगिना. सो जालें सगळें जेवण बीन कितें कितें तें तुमकां दाखयलें. हांव जस्ट बायक बीन बरयतालें आनी तें जेवण करता तो किचनान आसलें म्हणून ब्लॉग करिनासलें ताका दाखोवपाक. सो तें जेवण करतना ताका हांवें मातशें गायड केलां म्हणजे खंय कशें कितें करपाचें कशें जेवण करपाचें कितें करपाचें तें नॉर्मल अशें दाखयलें. कितें कितें केलां पळय दाखयता तुमकां. हें हांवें केलें बायक लागून सो ताणें आयज केलां कशें पळोवया. कडी केला तेणें प्रॉन्साची कडी केला कॅबेजची भाजी केला प्लस हांगा बांगडे तळयला तेणें फ्राय फीश प्लस रायस केला चपाती केला आनी सॅलड केला. भाजी कितलीशी कोथमीर कट करून वयल्यान मारपाक आसलें ती विसरलें हांव घालता. बाकीचें सगळें केलां आनी सॅलडाक लिंबू आनी मीठ घालनाका म्हटलें. बाकीचें तुवें सगळें जेवण करून तो सॅलडाक मीठ आनी लिंबू मागीर घालतलें म्हणलें टायमार जेवताना. सो सगळें जेवण रेडी केलें. सो आयच्यान म्हणलें आनीच म्हाजें रिलॅक्स आतां पळोवया तें कशें कितें जालां पळय तुका कशें जमता कशें तें येतलें आनी मातशें म्हजें काम आतां जातालें सगळें बारीक बारीक सारीक. सो जालें जेवणाचें टेंशन केलें म्हणजे जेवणाचें कितें जातालें करपाक काय प्रॉब्लम ना पूण हांव मागीर सगळो टायम हितूनूच किचनांत उरतालें आनी बाकीचें बायचें मातशें करपाचें बाकीचें म्हाजें मेन कितें काम आहा तें बीन करपाक गावनासलें म्हाका. आनी आतां पळयता बाकीचें वयता बायक न्हाणोवपाक येयला बायक बाबी येयला तेल काडटा तशें येयला आत्तां जस्ट बाई ताका पावन गेलो आनी हें बायक खेळटा. बायक नायत तितली मोठी लायली तोंड कितें केलां पळय बाय सगळें तोंड हालोवन बाबा तोंड दाखय रे मातशें तुजें काजळ बिजळ सारकें नाकाक बिकाक बाबा दाखय रे मातसो पळोवया झूम करून पळोवया पळय रे दाखय रे तोंड दाखय रे पळय तें दाखोवना खरें ना तोंड दाखय रे बाबाचें पळय पळय तोंड पळय बायचें आ सॉरी अभय शना येयला शना खेळटा तेज्या वांगडा. अरे कोण दाबता मिट्टू आ कोण येतो मिट्टू लायन दाखय भैया. अरे कळटा रे बाबा करून कर पळया हांगा बाबा हांगा वाज हांगा ए बाय हांगा वाज हांगा दाम जायना हांगा आले मिट्टू आनी शनायन ताका कितें हाडला पळय बाबा हांव कोण हाडला रे ए बाय आनीक हाडला मिट्टू पापा करता पापा करता तो न्हू. सो 3:30 जाली. सो आतां मातशें भायर सरता मम्मीक वाजोवपाचें आसलें पूण काल मागीर आमकां लेट जावन वचोंक पावना. सो आयज स्पेशलिस्टा कडेन वचपाक जाय मातशें दोळे मातशें भिरभिरलेले भशेन दिसता खंय. सो आतां वयता 4 सुमार भायर सरता डॉक्टर मागीर कसो कितें आसता पळोवया वचून तिका दाखोवन येता. सनायकूय म्हणटा आमच्या वांगडा यो समजा एक रावंड जातलो.
सो आमी रेडी जाली. आमी वयच्या टायमार न्हू मातसो पयलीं आदी येयलो सायकल घेवन आपली. तो सायकल घेवन आपले आपूण येयला. आतां म्हटल्यार शनायक बीन व्हरतना आमी वयतली जाली. सो मम्मी रेडी जावन मम्मी बेश्टे तसं वॉकिंग करता हांगा रावंड मारता. सो तिका म्हटल्यार तशें फ्रांसीस येयसर तूं तसं तेजो विडियोचें मातशें कितें उरलां तें करतना येता म्हणलो. शनाय येयल्लो न्हू. शनाय मुद्दम बायच्या खातीर येयला. तो म्हणटालो म्हटल्यार ताका म्हटल्यार तूं यो रे शनाय आमी बेश्टे मम्मीक डॉक्टरागेर घेवन वयता एक रावंड जातलो तूं यो. सो आदी येयलो. आदीक म्हटल्यार तूं येता रे आपूण येता खंय. सो तांकां दोगांकूय घेवन वयता. बाबा हाय कर रे सगळ्यांक. हाय कर हांगा कर हांगा हाय कर. सो चलो वचून येता आमी डॉक्टरागेर वचून येता आनी सोमतीच मागीर डॅल्फिनोजान वयतली. ते दिसा गेल्ली पण भाजी आमकां थोडी म्हणजे गावना थोडेंच कितें आसलें लेटूय जालो. तर आज परत वचून येता आमी आतां. त्या दिसान आमी म्हणजे भाजी डॅल्फिनोजान जाता. डॅल्फिनोजान गेले की भाजी गावता चिकन मटन नुस्तें मागीर बाकीचे ग्रोसरी सगळे गावता. सो ऑल इन वन. सो आमी येयली आतां आय स्पेशलिस्ट कडेन. हे हांगा येयला हे आय स्पेशल विशाखा आय केअर डॉक्टर विशाखास आय केअर. सो पयलीं वचून पळोवपाक जाय म्हणजे गांवतले अपॉयंटमेंट आमकां आतां चॅक करूंक गावतले कोण आहा अपॉयंटमेंट गेल्लेली. भायर तर शूज दिसता 4-5 आहा. खबर ना पळोवन येता पयला मागीर मम्मी व्हरता. हे पळय हांगा कासवाशीर पयस लायला पळयता. सो आतां आमी येयला पळय परत डॅल्फिनोजान. सो मम्मीक बीन दाखयलें डॉक्टरा कडेन. मम्मी गाडयेन बसता तिका ड्रॉप्स बीन घातले. तिका मातशें सांगलेलें एक 2-3 वरां इफेक्ट लागतलो ब्लर दिसतलें म्हणून. सो तिका आय कॅट्रॅक्ट जाला दिसता. सो ते चॅकिंग बीन करपाक जाय परत स्कॅनिंग बीन करपाक जाय. आनी बायून न्हिदलेलें म्हणून हांव न्हू ते डॉक्टरा कडेन ते ड्रॉप्स बीन घालून बसयलेले तिका हाफ एन अवर आनी हांव परत गाडयेन बसयलें बायक घालून बाय न्हिदले डॅल्फिनोज. सो चलो लायट येवन मातसो गरो दिसतलो आमी. हे असो राव सारको असो अशें रे फाटल्यान लायट येयली की बरो सेल्फी येतलो पळय. हा राव एक काउंट करा मरे हांव काउंट करूं 1 2 लायट यो 3 खंय रे येवंक ना मरे. राव रे येतलो आतां शुअर. आतां ओ लास्ट पळय ओ पळय ओ खंय ना आतां येतलो शुअर येयलो खंय रे बाबा लायट येवंक जाय. ना राव येवं ना लायट येतलो पळय. हा येवंक जाय लायट. ना आमकां लायट जाय. येतलो राव लायटी रावला खंय लायटी रावला आमकां सेल्फी जाय न्हू एक बरो. येता खंय येना रे येना यो सांग यो अशें पळय यो सांग. लोक आमकां पळयत जाल्यार पिशे जालें म्हणटा. सो चलो भाजी बीन घेता सामान बीन घेता आनी वयता. पिशे आला तुमी. सो चलो वयता आमी सामान घेता आनी येता. आयज आमचें नॉर्मल रुटीन आसलें मम्मीचें स्पेशल डॉक्टरा कडेन घेवन येवपाचें आसलें. सो आयज गर्दी नासल्या पुरो लास्ट टायम येयलें ना कितें रे भाजीच गावना आसलें. वेलकम टू डॅल्फिनोज. सो ऑलमोस्ट आमचें जालें शॉपिंग. भाजी फूल घेतली फूल ट्रॉली जाला आनी आतां नुस्तें पळयलें नुस्तें चिकन म्हणून भायरच घेवया फ्रेशूच आनी बाकीचें कितें आसलें शंकर फ्रेश आनी आदी खंय पावता तांकां सोदपाक जाय. बायक पैकीतून बसयला शॉपिंग करपाक आसली आनी मातशें हांगा आमी शॉपिंग करपाक येयला आनी आदी आनी शने म्हणाले ताका मातशी बास्केटान घालून बस आनी वाड खाले वाद येता एका दवरून. हे बँका हितून बसयला एका न्हय रे बा बया रे खंय या दादा याचा. सो आतां आमी सगळे डॅल्फिनोजाचे जाले. आतां भूक लागला म्हणून स्पेशल शोरमा खावंक येयला सर्कला कडेन. हांगासर सारको बरो लागता शोरमा खंय आदीन सांगला आमकां. ते आतां आमी येयला खबर ना. हय आदी तूं पे करतलो बरें लागना हांगासर येयला पळय शोरमा दिसचें ना. मम्मा कडल्यान पयशे घे आनी पे कर कळ्ळें मरे लागतलोच बरो. आनी आमी डॅल्फिनोजान गेल्ली थंय रंजीत मामा गावलो बायचो मामा गावलो. बायक कॅरबडी दिला. बाय काय खायना चॉकलेट मम्माक खावची पडटली आतां. मामा व्हिडिओ पळयतालो म्हणटा मम्माक बाबा मम्माचे दांत पयलीं गेला मागीर बायचे वयतलो दांत. मम्माच काय खाता तर सगळ्यांना खाता भैया बिया ना बाबा. फक्त मम्माचे ना मम्माच खाता सगळे. हय मम्माचेच नाव पाहिजे. मम्मा खातले म्हणटा बाय खावचे ना जाल्यार भैया पहिले तूट पडटले दोग जण बसला पळय ते.
अशी नाही डबे कितें सो बाय 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 आता हे खाता बायचे स्पेशल कॅरी केलेले चीज चिजलिंग चीज घालीक नान चिजलिंग सो आयले आमी आणि आमी पार्सल घेतले शोरमा हे बाय शोरमा पार्टी चल्ला आतां हांगासर आयज कोण जेवचे ना दिसता बेगीना तुमचे चड्डे सेम रे हा सद्दां सेम कपडे घालता आणि कितें हाडलाय हे स्पेशल आमी कबाब काय घेतलेले हे कबाब काय कितें रे कितें सांगता तेंच्यांनी काय खबर किती सांगला रे सो आमी हांगा शोरमा सॉफ्ट ड्रिंक बीन थंय खाता आणि आई चिकन बीन खायना आई सामोसा हाडला आमी आई सामोसा खाता आई हेजे चिकनाचे बाबूकूच खाता फकत म्हणजे तुम्ही कमेंट करा कितें ते चिकनाचो बाबू आमी चिकन खायना सो आदी आनी शोनान पळय कितें केलां खेळटाले ते ब्लॉक्स कितें म्हणटा रे तेका डॉमिनो पण कितें ब्लॉक्स मरे ते हे पळय हांगासून ब्लॉग स्टार्ट केला हेंच्यांनी कशें लायला पळय डायरेक्टली बेडरूमान हे पर्यंत केला हांगा पर्यंत केला अशें केला आतां कितें ते हें करतलो हय उडयतलो उडयतलो खंयचो उडय मरे ते उडो रामा ती थंयच्यान नाका उडो उडो हय